गोंयभर वेगवेगळे कडेन देवस्थानाच्यो वेंचणुको जाल्यो. कांय कडेन विरोधाविणे समित्यो वेंचून आयल्यो जाल्यार कांय कडेन वादावादी जावन वेंचणुको स्थगीत करच्यो पडल्यो. माया केळबाई देवस्थान समितीचे वेंचणुकीत कारबोटकार गटान हरकत घेतिल्ल्यान वेंचणूक स्थगीत करची पडली. वेळसार अवळनाथ देवस्थान समितीचे वेंचणुकीचेर गुरव समाजान बहिष्कार घालो. जाल्यार शिरगांव लईराई वाळपय हनुमान देवस्थान, कोरगांव कवळेश्वर देवस्थान, हळडणच्या रामतळेश्वर आनी हेर कांय देवस्थान समित्यो बीन विरोध वेंचून आयल्यो. देवस्थान प्रशासकांच्या आदेशाप्रमाणे हेर देवस्थानांसयत मयेच्या श्री माया केळबाई देवस्थानाची वेंचणूक घेवपाक आयतारा सभासदांची बसका आपयल्ली. वेंचणूक प्रक्रिया सुरू जाली तेन्ना मतदार वळेरेंत नांवां नाशिल्ल्यान कारबोटकार गटान वेंचणूक प्रक्रियेक आक्षेप घेतलो. वेंचणूक प्रक्रिया बेकायदो आशिल्ल्यान वेंचणूक स्थगीत करची अशी मागणी ह्या गटान केली. निमणे फुडलो निर्णय जाय मेरेन वेंचणूक निरीक्षकान वेंचणूक स्थगीत केली. आसगांवां रस्ते कुशीक एका अनवळखी मनशाची कूड सापडली. मेल्ल्या मनशाची वळख अजून पट्टिल्ली ना. ह्या मनशाक कशें मरण आयलें तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना. पणजून पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामा केलो, पूण पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीक धाडून दिल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. सातवो वेतन आयोग लागू करचो ही मागणी घेवन अखिल गोंय पंचायत कर्मचारी संघटनेन पणजे बसका घेतली. 15 दिसां भितर मुख्यमंत्र्यांक मेळून तांचे कडेन हे विशींचें निवेदन सादर करतले. तशेंच निवेदनांत दिल्ले मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आयटकचो सरचिटणीस क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांणी दिली. गोंयच्या एअर क्वॉलिटी इंडेक्सा प्रमाण गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांची हवेची गुणवत्ता तशी पळोवपाक गेल्यार समाधानकारक आसा. पूण उद्देगीक वस्तुको आशिल्ल्या वाठारांनी हवेचें प्रदूशण मातशें चड आशिल्ल्याचें दिसून येता. सगळ्यांत चड हवा प्रदूशण पुणे उद्देगीक वस्तुकेर आसा. ते फाटोफाट कुंकळ्ळी आनी तुयें उद्देगीक वस्तुकेचोय नंबर लागता.
आता मेरेन गोयच्या 10 उत्पादनांक जीआय मानांकन मेळ्ळां. तशेंच कांय खाण आनी वस्तुकूय जीआय मानांकन मेळोवपा खातीर विज्ञान तंत्रज्ञान मंडळ सेगीतपणान यत्न करीत आसा. आता मेरेन खोला हरमळची मिरसांग, काजू फेणी, मायनोळी केळी, खाजें, मानकुराद आंबो, काजू, आक्षेचें वांयगें, सातशिऱ्याचो भेंडो आनी बेबिंका ह्या वस्तूंक जीआय मानांकन मेळ्ळां. कांय म्हयने आदीं मंडळान जीआय मानांकना खातीर 13 अर्ज केल्ले. हातूंत मांगेलार आनी मुसराद आंबो, ताळगांवचें वांयगें तशेंच कोरगूट तांदळाक जीआय मानांकनाची मान्यताय मेळ्ळ्या. फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर ह्या उत्पादनाक जीआय मानांकन मेळटलें खंय. मजगतीं कुणबी साडी, गोंयचे कावी आर्ट, घुमट, कोकोनट फेणी, दोदोल ह्या वस्तूंक जीआय मानांकन मेळचे हे खातीर यत्न सुरू आसात. 2030 मेरेन गोंयच्या 100 वस्तूंक जीआय मानांकन मेळटलें अशें कळटा. आयतारा ताळगांवां जाल्ल्या ग्रामसभेत साबार मुद्दे चर्चेक आयले. कोणे तरेन नाल्यांतली माती हुसकून सिवेची खातीर वाट केल्या असो आरोप थळावे शेखर कुट्टीकारान ग्रामसभेत केलो. हातूंत पंच वांगड्याचो हात आसूं येता तेन्ना पंचायतीन पळोवणी करची अशी मागणी थळावे शेखर कुट्टीकारान केल्या. वर्सुकी अर्थसंकल्पा विशीं सरपंच मारिया फर्नांडीस हिका विचारल्यार मात तिणें उलोवंक टाळ्ळें. आयतारा नावेलची ग्रामसभा जमनीच्या चालू आशिल्ल्या मेगा प्लॉटिंगाच्या विशयावेल्यान तापली. मांडोपा वाठारांत हे प्लॉटिंग चलता. आमकां कसलीच बेकायदेशीरपणां नाकात. पंचायतीन हें प्लॉटिंग बंद करचें म्हणून चाळवलो थळाव्यांची ग्रामसभेत. हे प्लॉटिंग बंद करता म्हणून सरपंचाचें ग्रामसभेत आश्वासन. फाटल्या कांय दिसांच्यान प्रयागराज जावपी महाकुंभाक लोकांची गर्द वाडल्या. जायते लोक प्रयागराज वचपाक भायर सरल्यात. मात ह्या वाहनांक लागून रस्त्याची येरादारीची घसमुट्टी जाल्या. त्याच फाटभुंयेर मध्य प्रदेश पुलिशेन कटनी जिल्ल्यांतलो महामार्ग आडायलो. येरादारी कोयणीक लागून महाकुंभाक वचपी शेकडऱ्यांनी गाडयो पुलिशेन आडावन दवरल्या. तशेंच येरादारीची स्थिती पळोवन लोकांनी परतून आपल्या घरा वचचे अशी विनवणी पुलिशेन केल्या. तशेंच हे संबंधीचो व्हिडिओ पुलिशेन जारी केला. उदकाची पायपलायन घालपाक म्हयन्या पयलीं दिवचलच्या बाजारात खणिल्लो रस्तो माती घालून पुरला. मात डांबर घालूंक नाशिल्ल्यान बाजारात दुल्लाची समस्या निर्माण जाल्या. ताका लागून वेपाऱ्यांसयत बाजारात येवपी गिरायकांक त्रास सोंसचे पडटा. येता त्या बिरस्तारा बाजारात कोटेश्वर देवाचो उत्सव मनयतले. मात खणिल्ल्या रस्त्याक लागून ह्या उत्सवा वेळार मोठी गैरसोय जातली. देखून संबंदीत खात्यान ह्या रस्त्याचेर बेगीन डांबर घालचो अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या.
गृह खात्यान गोंयांत वावुरपी खासगी सुरक्षा एजन्सींक ऑनलायन पोर्टलाचेर नोंदणी करपा खातीर आवाहन केलां. www.psa.gov.in ह्या गृह खात्याच्या वेबसायटीचेर नोंदणी करून आपापलो नोंदणी क्रमांक सरकारा कडल्यान घेवचो. नाजाल्यार 25,000 रुपयांची फायन किंवा 1 वर्साची बंदखणीची ख्यास्त फर्मायतले अशेंय कळीत केलां. तेन्ना सगळे खासगी सुरक्षा एजन्सींनी हाची दखल घेवन नोंदणी करची. तशेंच ज्या खासगी एजन्सींनी नोंदणी केल्या तांची वळेरी लेगीत ह्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आशिल्ल्याचें सांगलां. धा फेब्रुवारी सावन सुरू जावपी 12वीच्या परीक्षेत 17,718 विद्यार्थी बसपाचे आसा. ही परीक्षा 1 मार्च मेरेन आसतली. विद्यार्थ्यां खातीर केल्ल्या बसपाच्या वेवस्थे विशीं संकेतथळाचेर म्हायती उपलब्ध आसा. गोंयच्या पंचायतींनी एकठांय केल्ल्या कोयर करांतल्यान सरकारी तिजोरेंत सुमार 30 कोटी जमा जाल्या. सगळ्यात व्हडलो नाटो सुमार 12 कोटी बार्देस म्हालांतल्या पंचायतींतल्यान आयला. जाल्यार बार्देसा सयत तिसवाडी आनी पेडणे म्हालांतल्यान पंचायतींनी कोटी वयर कर वसूल केला. हेर माल फक्त लाखां मेरेन कर वसूल करपाक पावल्यात अशी म्हायती पंचायत खात्यान दिल्या. पुलिसांच्या ताब्यांतल्यान पळून वचून 55 वर्सां पिरायेच्या सुलेमान मोहम्मद खान उर्फ सिद्दीकी हांकां परतून अटक केल्ल्यान गोंयांत अशा प्रकारे घडणुको घडपाची शक्यताय आतां सामकीच वाडल्या. मात अशा पद्दतीन केंद्रीय बंदखणींतल्यान पळून गेल्ले सुमार 40% आरोपींक अजून परतून अटक जाल्ली ना ही खूबच दुर्दैवी गजाल जावन आसा. भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ही सोमाराक प्रयागराजात चालू आशिल्ल्या महाकुंभाक भेट दिवन त्रिवेणी संगमात न्हाण घेतली. ह्या भेटीत ती अक्षव्यत आनी बडे हनुमान देवळाकूय भेट दिवन दर्शन घेतले अशें कळटा. ह्या समयार उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेगीत आसतले. तशेंच प्रयागराजात उबारिल्ले डिजिटल महाकुंभ केंद्राकूय ती भेट दितली.
भारतात सध्या तरणाट्यामध्ये स्थूलतायेत वाढ जाल्ली पळोवपाक मेळटा. जें मूळ कारण म्हळ्यार आहारांत चडशे भायल्या खाणा जेवणाचो आस्पाव, जाका लागून स्थूलताय तशेंच हेर दुयेंसां मदीं वाड जाल्ली आसा. भायल्या खाणा जेवणाक लागून गरजेच्यो अश्यो भाजी पालो, फळां, कडधान्यांचें सेवन जायना, जाका लागून आंगांत साबार जीवनसत्वां तशेंच हेर पोशक तत्वां मेळना. ह्या संदर्भात ऑल इंडियन कावन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चान जबर चिंता उक्तायल्या. भारताची वखदांची निर्यात 2023 वर्सा सुमार $27 अब्ज आशिल्ली. ती आतां दुपेटीन वाडून 2030 मेरेन $65 अब्ज मेरेन पावतली. तशेंच 2047 मेरेन आनीकूय वाडून अदमाशे $3.5 अब्ज जावंक शकता, अशें एका नव्या अहवालांतल्यान मुखार आयला. संवसारांत भारत हो जेनेरीक वखदांचो सगळ्यांत व्हडलो पुरवणदार आसूनय संवसारभरांत विकपी 5 जेनेरीक वखदां मदीं एक वखदांचो आस्पाव जाता. जाल्यार निर्यात मोलाच्या मळार सध्या हेर राष्ट्र 11वे सुवातेर आसा. भलायकी मंत्रालयाच्या 100 दिसांच्या खर टीबी मुक्त भारत मोहिमेक लागून 5.63 कोटी लोकांची तपासणी केल्या आणि 347 जिल्ह्यातले 1.59 लाख नव्या क्षयरोग दुयेंतींची माहिती दिली, अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी सांगलें. 7 डिसेंबर 2024 सावन सुरू जाल्ली ही 100 दिसांची मोहीम क्षयरोगापासून मुक्त भारत करपाचें लक्ष्य दवरता. ही मोहीम 24 मार्च मेरेन चालू आसतली. बाल पोर्नोग्राफी कडेन संबंधित सायबर पुलीस गुन्हे विभागान मडगांव दवर्लीच्या दुबावित आरोपी सचिन जोगेकाराक अटक केल्या. ह्या दुबावितान चायल्ड पोर्नोग्राफी संदर्भातलो एक व्हिडिओ ईमेला वरवीं प्रसारीत केल्लो. अशा पद्दतीचे व्हिडिओ प्रसारीत करपाक गुगलान कायद्या प्रमाण बंदी केल्या. विदेशातल्या बंदखणींनी 10,152 भारतीय कैदी आसात. हातूंत न्यायालयीन कैद्यांचो आस्पाव आसा, अशी माहिती विदेश राज्य मंत्री कीर्ती वर्धन सिंग हांणी लोकसभेत लेखी प्रश्नाक दिल्ले जापेंतल्यान मुखार आयले. विदेशातल्या बंदखणींत खटलो चालू आशिल्ल्या आनी गुन्यांव सिद्ध जाल्ल्या कैद्यांची आंकडेवारी लोकसभेत जाहीर केल्ली.
लेप्रसी दुयेसाचो संसर्ग आतां उणो जायत चल्ला, मात गोंयांत अजूनय ह्याचे दुयेंती सांपडटात। तेन्ना आतां ह्या दुयेंसाचेर उपचार उपलब्ध आशिल्ल्यान दुयेंतींनी फुडें येवन उपचाराचो लाव घेवचो अशें आवाहन डॉक्टर शेरिल डिसोझ हांणी केलां। मेर्शी जंक्शन ते ओल्ड गोवा बायपासाचेर खाद्यपदार्थ विकपी विक्रेत्यांची घे म्हणून अतिक्रमणां दिश्टी पडटा। कोण काळंगां घेवन जाल्यार कोण आडसरां विकतना दिश्टी पडटात। लोक मदींच गाडे दिसतात थंय अचकीत ब्रेक मारतात आनी रस्तो ब्लॉक करून सोडटात म्हणून यो वच करप्यांची कागाळ आसा। अपघातांचो आंकडो वाडत आसा, पूण हाचेर थळावी पंचायत आनी पुलीस मात कारवाय करपा कडेन आडनदर करीत आशिल्ल्यान ह्या सगळ्याक कोण जबाबदार असो प्रश्न उपरासता। अजून कित्याक कारवाय जायना असोय लोकांच्यो प्रतिक्रिया व्यक्त जातात। मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलात कुशीक आशिल्ल्या गटारांत घाणयारें उदक सोडटा। ताका लागून हॉस्पिटलांत यो वच करप्यांक ह्या घाणयाऱ्या वासाचो त्रास सोंसचो पडटा। तेन्ना प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या प्रकारांत लक्ष घालून घाणयारी उदक सोडप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी मडगांवच्या समाजवादप्यांनी केल्या। संधिवात ही आता एक सामान्य दुयेंस जावन रावला। हातूंत जमनीचें दुखण्याक लागून बरेच त्रास सोंसचे पडटा। खासा करून हे जाणट्यां मदीं चड पळोवपाक मेळटा। संधिवाताचो त्रास जावप्यांनी हळद, नुस्तें, पाले भाजी, बरी ड्राय फ्रुट्स, डेरीज आदी खाणा जेवणाचें सेवन केल्यार ह्या दुखण्यां पासून निसो मेळटा। हळद ही भारतीय मातयेंतली आशिल्ल्यान वखदी गुणान भरिल्ली आसा। तातूंत आशिल्ली एंटी इन्फ्लेमेटरी आनी एंटीऑक्सिडंट गुणधर्माक फायदेशीर थारतात। तशेंच पालीची भाजी खाल्ली जाल्यार महत्वाची जीवनसत्वां, खनिजां मेळटात। त्या भायर कॅल्शियम, मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असतात। ह्या सगळ्यांचो हाडांचो भलायकेक आनी सांधेचेर कार्य करपाक मजत करता। भाजयेच्या पानांच्या रंगात वनस्पती रसायनां असतात, जांचे गुणधर्म कुडीक बरे पडटात। ड्रायफ्रुट्स खाल्यान ओमेगा 3 फॅटी एसिड आशिल्ल्यान संधिवाताची लक्षणां उणी करपाक मजत जाता। ऋतूंत जावपी वेगवेगळ्या बदलांक लागून भलायकेची जतनाय घेवप म्हत्वाचें थारता। मात सणासुदीक लेगीत आमी खुशालकायेन जाय जायते खातात। व्यायामाचेर भर दिनात, जाका लागून बदलत्या ऋतूक काळजाचो आतां घेवपाची शक्यताय वाडटा। तेन्ना जांकां आदींच कोलेस्ट्रॉल प्रसावाचे आसात आनी सादूरतायेन स्वताची काळजी घेवची, व्यायाम करचो मात शरिराचेर चडूय ताण पडचो ना तेवूय पळोवचें। जमता ते परीन आपल्या भलायकेची जतनाय घेवन बदलत्या ऋतूक दुयेंसा पासून सगळ्यांनी सादूर रावचें।